sir, as the event is over, so there was a very good response from the people. So many huge people have told us so on that. सी एक सांगपाक सोदता हो प्रेम सुद्दां मोदीजी कडेन आसा अख्ख्या देशान आसा गोंयांतूय भरपूर प्रेम आसा आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन तरी आमच्या सगळ्यां कडेन प्रेम आसा भारतीय जनता पार्टी कडेन आमचे कडेनय बी ताका लागून आमी तिसरे हॅट्रीक करून निवडून येयला आनी 7वे फावटी निवडून येयला पयले डबोलीम पट्टलीम एक कॉन्स्टिट्युन्सी आसली पूण दोनी मेळून आमी 7 फावटी निवडून येयला डबोलीम तो सेपरेट कॉन्स्टिट्युन्सी जेन्ना उबो रावला ते तिसरे खेप येयला हॅट्रीक करून तें कितें दाखयता आमचो लोकांचो प्रेम सो हांगा जायते लोक आसले म्हूण कांय डिफरंट ना लोक सगळे आमचे बरोबर आसा आनी तेणी इंटरनल सॅबोटाज देखून आसतना तें पार करून आमकां वयल्यान जाय जाल्यार जास्त वोटान लोकांनी जिखून दाखयलें हें कितें दाखयता लोक आमचे बरोबर आसा ते आमी लोकांक काम करता दुसरे पक्ष तुमी पळयला आतां हे पक्ष जे इतले हे कॅन्डिडेट जे रावले इतले इलेक्शन टायमार एक्टीव म्हूण दाखयताले आतां खूंय एकटो दिश्टी पडटा आमी नेक्स्ट डेसून कामां लागला इलेक्शन आहा 5 वर्सां उपरांत पूण आमी नेक्स्ट डेसून कामां लागले Okay, sir, this are the central schemes. The schemes which have been central schemes आहेत ते इंशाल्लाह लोकांक पावता. हय सगल्यो पावता सेंट्रल स्कीम एज वेल एज स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम सगळे लोकांक पावता रिसंटली आमी सगळे बेनिफिशरीजांचे एक मेळावो केलो साऊथ गोवा एक केलो व्हडलो मेळावो नॉर्थ गोवा इवन साऊथ गोवा हांव गेलो स्वताचो आय इंटरॅक्टेड विथ द बेनिफिशरीज आनी म्हाका आश्चर्य दिसलें की इतले व्हडले संख्येन लोक आयले थिंगा सुद्दां एक देव बरें करूं म्हणपाक की आमी हे बेनिफीट सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच वेगळे वेगळे योजनेचे आमी फायदो घेता म्हूण हांगा गोंयांत आनी म्हाका खूब आनंद जालो सर आज हांगा प्रोग्राम आलो गरीब संमेलन तेज्या बद्दल सांग आज प्रोग्रामा भितर जे आज देशभर 1 ते 15 हे हफ्त्या भितर खुबशे आमी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आनी लोकां कडेन पावप आनी नरेंद्र मोदीचे जे देशा भितर कन्सिस्टंट डेव्हलपमेंट हे लोकां कडेन हाडप हे आज आमचो प्रोग्राम जालो मोहीन बाबाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक बरी गोश्ट जाली हांवें त्या प्रोग्रामा भितर एक 2-3 गोश्टी सांगल्या जे लोकांक त्रास जाताले ते ऑनरेबल CMाक घेवन आमी ते फुडाकार घेवन ते कंप्लीट करतले पूण हो विशय जो आसा आज म्हाका दिसता आमचो प्रायम मिनिस्टर इतले देशा भितर जगा भितर बरे कामां करता आनी थोडे आमचे ऑपोजिशन जे आसा खंय तरी एक चित्र दाखयता की ही गोश्टी सारक्यो न्ही हेजे खातीर हो जो आज स्किमी सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम बाकीचे गोश्टी केल्या हे लोकां फुडें हाडपाचें काम आमचें